नमस्कार. ऑक्टोबर 2 तारखेक दोन्ही दिग्गज राष्ट्रभक्ताले जन्मदिवस येता आसा. एक महात्मा गांधीजीले आनी एक लाल बहादूर शास्त्रीजीले. दोन्ही स्वातंत्र्य सेनानी नाही राष्ट्रा खातीर असीम त्याग केल्लो विशय सगळ्यांक पत्तस. असले महान व्यक्तीले उडगास करचे आमगेले कर्तव्य. ताजे खातीर हांवें हे दोन्ही राष्ट्रभक्ताले विशयांतू कविते बरयलास ते आतां प्रस्तुत करता. एक कविते महात्मा गांधीजी वयरी. मोहनदास करमचंद एक सुंदर नाम, देशा खातीर केल्लेले आसा अद्भुत काम. गुजरातांतू जन्म जाल्लो तुमगेले, खुश पावले जन देशांत आमगेले. वृत्तिशिक्षण बॅरिस्टराचे, घेतले लंडन गांवांतू इंग्लंडाचे. गोतू सगळ्यांक फिरंगी लोकाले करामत, ट्रेनांतून भायर गेल्ले अतिरेकाचे कृत्य. असहकार चळवळी लोकांतू प्रसिद्ध, चंपारण सत्याग्रह केल्ले हे सिद्ध. चरक आनी खादीचे अग्रेसर नायक, सर्वधर्म समानताचे मुख्य प्रतिपादक. दंडी यात्रेंतू मिठाचे सत्याग्रह, ब्रिटिशाले विरुद्ध जनाले भारी आग्रह. हळ्ळी आनी दिल्ली लोक जल्ले ಒಟ್ಟು, स्वातंत्र्य जावकतीती सोडलेलना पट्टू. सत्य आनी सत्याग्रह आयुध हे दोन्ही, भारतीयान बरयले एक रोमांचक काणी. ऑक्टोबर 2 महात्माले जन्मतिथी. विसरना आमकां तुमगेले असीम देशभक्ती. आता एक कविते लाल बहादूर शास्त्रीजे वयरी. भरतखंडाचे उत्तर प्रदेशांतू जन्मलो. सुपुत्रू शारदा प्रसाद आनी राम दुलारी हांगेलो. अहर्निशी केल्लेले देशसेवे ते अपार, विसरुना तुमगेले नाम अपरंपार. जाती प्रथाचे खूब विरोध केल्ले, शास्त्र शिकून शास्त्री उपाधी मेळ्ळे. श्वेतक्रांतीचे महान हरिकारू, अमूल संस्था दिल्ले बल आनी अधिकारू. एक न्हय दोन्ही क्रांती केल्ले, पच्च क्रांती राष्ट्रा पुरा प्रसरण जाल्ले. काशी विद्यापीठाचे विद्यार्थी स्नातक, भारत मातेलो विनीत सेवक. जय जवान जय किसान मंत्र उद्घोषणे, प्रधानी जाल्लो अनवरत देशाचे रक्षणे. वारांतू एक जेवण त्याग करू सांगले, हे व्रता शास्त्री व्रत म्हणून प्रसिद्ध जाल्ले. धोती आनी चोगो, अंगवस्त्र सुंदर, अतिचंद तुमगेले काम आनी उत्तर. स्मरण आसता तुमगेले स्फूर्ती भरचे नाम, अनुसरण करता सदा देशभक्ती आनी प्रेम. नमस्कार.